नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. गोंयांत आतां मेरेन 42 कोरोनाच्यो केशी नोंद जाल्ल्यो आसा. सगळ्यो केशी भायल्यान आयिल्ल्यो आसात. कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना म्हूण मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या म्हायती. परिक्षे बाबतींत भाजप आमदारांचें एकमत. थारिल्ल्या प्रमाण जातल्यो 10वेच्यो परिक्षा. 10वेच्या परिक्षे बाबतींत परत विचार करचो म्हण दिगंबर कामतीची मागणी. मूळ गांवघरा वचपाक सुमार 1.5 लाख कामगारांची नोंदणी म्हण मुखेलमंत्र्यान दिली म्हायती. शेनवारा 3 विमानांतल्यान 441 तारवटी गोंयांत येतले. 160 तारवटी आतां मेरेन गोंयांत आयल्यात. आसा तेच नेम. लॉकडावन 31 मे मेरेन चालू गोंयांत मुखेलमंत्र्यान दिली म्हायती. गोंयांत भायल्यान आयिल्ल्या लोकां खातीर कोरोना बाधितांचो आंकडो वाडला म्हण आमदार सरदेसायान केला दावो. शिक्षणीक वर्स 2019-2020च्यो महाविद्यालयीन परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय गोंय विद्यापीठांत घेतला. मात पयलें, दुसरें आनी तिसरें वर्स BSc, BEd, BA, BEdच्यो परिक्षा घेतले. पश्चिम बंगाल आनी ओडिशाच्या कामगारांक गांवांक वचपाक वेवस्था जावची म्हूण मंत्री लोबोची मागणी. नागवा हडफडे गॅरेज फर्निचर दुकान उज्यान लासून जालें गोबर. उजो लागिल्ल्याचें कारण अजून स्पश्ट ना. राज्यांत दर दिसाक 400 टन भाजयेची गरज म्हूण उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकरान दिली म्हायती. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.